पळयता जाल्यार सामकें एक मृत्यूचो सांपळो. फोंडेच्यान वयल्या बाजारांतल्यान सकयल प्रासार वचून 3 जाण तरी आपटता. खंयचोच एकूय रस्त्याक डांबरीकरण करना. तशेंच तुमी ते बायपासाक तर थंय वचात जाल्यार खंयच्यान मोटरसायकली येतात, खंयच्यान स्कुटरी येतात, कितले लोक आपटून मरतात काय ना, आनी हाका विचारपी कोणूच ना जाला सध्या. ह्या परिस्थितीत फोंडा विकास समितीन सरकारान एक तरेची जागृताय हाडची ह्या खातीर आमी आयची मिटींग आपयली. काँग्रेस ना, बीजेपी ना, जे अन्याय आसा ते आमी आवाज उठयतलो, पयलीं उठयला. आनी आतां आमी सध्या म्हाका दिसता आरटीओचे टार्गेट आनी रस्त्याचे टार्गेट ही 2 धरल्या. ते आतां पावस आयलो, गटर बिटर कांय ना. आतां सगळें उदक आमच्या घरा येवपाचें आसा मोठ्या पावसाळ्यात. ताका सिस्टम घालना, कारण गटर ना. म्युन्सिपालिटी म्हणटा सिवरेजचें काम चालू. सिवरेजचें काम अजुनूय चालू आसा, अजुनूय रस्त्यार काडना. सिवरेजचें काम हें बंद हाचे पयलीं तांणी 15 मे पयलीं बंद करपाक जाय आशिल्लें. तर 15 दीस तरी दिवपाक आशिल्लें, पण आतां ते जून आयलो, 15 जून आयलो तरी तांची कामां अशीच ते धूळ खायत पडल्या. म्हणटकूच ह्या सगळ्या अन्याय विरोधांनी आतांच आमकां सांगपाचें, आमकां विचार घेवना कोण बाबा असो आधारस्तंभ असो कोण ना. तो आमचो मेन प्रॉब्लम. आनी हिनापेक्षाय सक्रीय काम करपी लोकप्रतिनिधी जाय, तशे लोकप्रतिनिधी दुर्दैवान आमकां मेळूं ना अशें म्हाका म्हणून दिसता. म्हणून आमच्या आमकां एक सामाजीक संस्थेक फुडें वयचें पडटा आनी आवाज उठोवचो पडटा.